First and foremost, I would like to wish my fellow Goans a very happy 75th Independence Day, and also like to wish a happy feast of Our Lady of Assumption. Well, आयज 75th Independence Dayच्या स्पीचान प्रमोद सावंत जो आमचो गोयचो मुखेलमंत्री आसा सीएम आसा ताणें एक घोशणा केल्या की सप्टेंबर म्हयन्या साकून खंय गोंयकारांनी 16,000 लिटर उदक फ्री दितलो म्हणून. वेल हाजेर सिद्ध जाता हाजे स्टेटमेंटाचेर की केजरीवाल मॉडेल इज कम टू गोवा म्हणून. दॅट आम आदमी पार्टीचे जे मॉडेल आसा ते गोंयांत आयले म्हणून. आनी हें कित्याक लागून आयलां, कित्याक बीजेपी सरकाराक रुलींग डिस्पेन्शनाक खंय तरी आम आदमीची पार्टीची भिरांत आयल्या म्हणून, तांकां भिरांत पडल्या म्हणून. कित्याक गोंयकारांनी आयज पयल्यार कळटा, you can see the pulse of Goans that they are attracted towards the Aam Aadmi Party, the honesty of Aam Aadmi Party, and they have seen what Aam Aadmi Party has done in Delhi म्हणून. Well, तुमकां सांगपाक सोदता, this has happened because of the heat. They have realized, they have seen the heat, they have seen the heat of AAP growing in Goa. Well, तुम्ही पळयलां आसतले जे पार्टी, जे पक्ष, बीजेपी पक्ष जे सांगताले की वी कॅनॉट गिव एनीथिंग फ्री म्हणून, निलेश काब्राल जो पावर मिनिस्टर आसा तेणे ओपन डिबेटीन तेन्ना सांगलें की आमी गोंयकारांनी फ्री कांय दिवपाक शकनात. जेन्ना आमी म्हणलें की आमी 300 युनिट लायट फ्री दिवपाक शकतात, तुमी कित्याक दिवपाक शकना, तेणें सांगलें गोंयकारांनी कोणाकूच आमी कांय फ्री दिवपाक शकना आनी 300 युनिट जाय फ्री दिवपाक शकना. पूण आयज जेन्ना ही घोशणा सीएमान केल्या की 16,000 लिटर उदक फ्री दितलो म्हणल्यार हाचेर कळटा दॅट दे हॅव स्टार्टेड फिलींग द हीट एंड दे आर स्कॅर्ड एंड नर्वस ऑफ आम आदमी पार्टी इन गोवा. Now, let me tell you all that what none of the parties could do in Goa, Aam Aadmi Party has done. So I give this credit to Aam Aadmi Party of us. कित्याक जे काँग्रेस 10 वर्सां आसा ऑपोजिशनात, जे 10 वर्सां काँग्रेस could not do, Aam Aadmi Party just could do it in 3 months. Well, lastly, I would like to say that गोंयकारांनी हाजेर बली पडपाक शिरी पडना, कित्याक they should realize that these are the gimmicks, the games played by BJP prior to the elections. You all must have, if you all recollect and if you all remember, last elections 2017 चे पहिले पेट्रोल म्हारग जाल्ले तेन्ना मातशें तेणी बोवाड केलो, मोदीन बोवाड केलो, गोंयांत बोवाड केलो आनी प्रोपोगंडा केलो आनी मॅनिफेस्टो जाहिरातीचेर तेणी घातलें की बहुत हुई पेट्रोल और डीजल की महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार म्हणून. आनी लोकांनी तांचेर विश्वास दवरून ते जिखून आयले. सेम गेम दे आर, आय गेस दे आर प्लेइंग इट नाव टू लोकांनी पिशें करपा खातीर. पूण जशें बाब केजरीवालान दिल्ली आपले कमिटमेंट दवरला, ताका लोकांनी 2 टर्म जिखून हाडला, फूल मार्जिनान तांकां जिखून हाडला. कित्याक तेणी दिल्ली फ्री इलेक्ट्रिसिटी कमिटमेंट दिल्लें ते केल्लें आसा, उदक तांकां फ्री दिल्लें आसा, बायलांकनी फ्री बसी सुविधा, मोहल्ला क्लिनिक्स, हॉस्पिटल्स, गुड इन्फ्रास्ट्रक्चर इन द स्कूल सगळें करून दाखयलें आसा. तशें हांगाय करतलो म्हणून आमकां 100% गॅरंटी आसा. आनी तो सांगून गेला की आपण लोकांनी फ्री दितलो आनी हेंय म्हणिल्लें आसा की एक बार जो कमिटमेंट केजरीवाल करता है, जो बोलता है वो करके दिखाता है. सो लोकांक सांगता हेंचे बीजेपीचे ह्या बलीर तुमी पडनाकात. आमी कमिटेड आसा. वी आर हियर फॉर गुड गव्हर्नन्स एंड वी आर गोइंग टू गिव यू ऑल गुड गव्हर्नन्स. थँक्यू.